नाल्लाक पेटला उजो. 10-20 नाल्ल पावलो 30-40चेर. गोवा फॉरवर्ड नाल्लाचे चिन्ह आणि माडाचो इश्यू करून गोय राखूंक फुडें सरिल्ल्यान गोंयान सध्या नाल्लाचे प्रेसा बरोबर नाल्लाचे राजकारणाकूय तेजी. फातोड्डे संडे डायलॉगात विजयान आपूण जावन विशय काडलो. गोंयकार खंय वर्राद. नाल्लाचो प्रस्न कोणूच काडिना. नाल्ल म्हारग जावपाक म्हणटे जे ट्रेडिशनल जागे नाल्ल सप्लाय जाता ते जाग्यांनी ड्रॉट जाल्लो आहा. रायलसीमा आनी सावथ कॅनरा म्हणटा थंय ड्रॉट जाला आनी ताजे खातीर नाल्ल आमकां म्हारग पडटा. डिपार्टमेंटाक आमी सांगिल्लें आहा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लोय हांव की फेब्रुवारी 1 तारीख मेरेन जर नाल्लाचो प्रेस देंवना जाल्यार गव्हर्मेंट इंटरवेंशन इन प्रायस कंट्रोल म्हणटा तें आमी भितर सरतले. वील हॅव टू सोर्स डिपार्टमेंट वील हॅव टू सोर्स कोकोनट फ्रॉम एवरी ग्रोवर अँड सेल इट एट सबसिडायज्ड रेट इन हॉर्टिकल्चर आउटलेट्स. हे आज म्हज्यान अनाउन्स करूं येता. 1 फेब्रुवारी मेरेन जर जायना देन ऑल ओवर गोवा वील स्टार्ट दीस इमिजिएटली. बाय द एंड ऑफ दीस वीक वी वील हॅव अ प्लॅन इन प्लेस. पुणून रेट जर देंवता वा आनी कितें जाता देन वी वील स्टे. दुसरे वटेन महिला काँग्रेस नाल्ल तापयता. काँग्रेसीन हालीं 10 रुपयांनी नाल्ल विकप धरला. पणजे मार्केटांतल्यान विकूंक सुरवात केल्ली. उपरांत म्हापशां, अस्नोडा, थिये, नुये आनी केप्यां मेरेन महिला काँग्रेसीन 30-40 नाल्ल 10 रुपयांनी पावयले. आयज सगळ्या वाठारांत वचून जे तुमी काम करूंक जाय ते काँग्रेस करपाक लागला. आमी हे तुमी आयता पयलें आसतलें एक नाल्ल आमी 10 रुपयान आनी 5 रुपयान ह्या रेटीचेर विकिल्लो आसा. कित्याक नाल्ल म्हणटा ते गोंयचे स्टेपल फूड. एक श्रीफळ तें आमचे हिंदू ब्रदर्स सिस्टर्स वेन दे गो टू द टेम्पल्स तांकां नाल्लाची पयली गरज आसता देवाच्या पांया कडेन दवरपाक. दुसरें म्हणल्यार आयज हळदी कुकूम चालू जाल्लें आसा. आमचे हिंदू भयण्याक खूब त्रास जावपाक लागला. आमी गोंयकारांक व्हडलें कांय नाका बिरयानी आनी मटन व्हडलें न्ही आमकां शीत कडी गरजेची. कितें आसूं नासूं इल्लें शीत कडी आनी हाऱ्याचो खाल्यार आमचो दीस बरो वता. सो हांव मागता ह्या सरकारा कडेन हे कोकोनट माफिया जे चालू जाल्लें आसा होर्डिंग इज गोईंग ऑन हे बंद करात. लोकांचो फायदो पळयात. लोकांक न्ही तुमी सबसिडी रेटाचेर आयज नाल्ल विकात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.